फटीचे वा अवास्तव दावे करपी जायराती दिवन गिरायकांक पिशे करतात म्हूण 19 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान केशी घाल्यात। हातूंत कॉम्प्लान, बूस्ट, हॉर्लिक्स आनी हेर कंपन्यो आसात। खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री मनीष तिवारीन जाप दिली। असले फटीचे जायरातींक प्रसिद्धी दिवची न्ही म्हूण मिडियाकय कळयलां। बाजारात मेळपी सगळी टॉनिका आपणालो म्हाल खपोवपा खातीर वेगवेगळ्यो जायराती करतात। कॉम्प्लेन घेतल्यार भुरग्यांची दोबरादीन वाड जाता अशी जायरात कॉम्प्लेन करता। बूस्ट घेतल्यार 3 पटींनी शक्ती वाडटा अशी जायरात बूस्ट करता। हॉर्लिक्स घेतल्यार भुरग्यांची शक्ती आनी उंचाई वाडटा असो दावो हॉर्लिक्स करता। सकाळी ब्रेकफास्टाक कॅलॉग्स खाल्ल्यार भुरगीं सडसडीत उरतात अशी जायरात कॅलॉग्स करता। सफोला, इंजिन मस्टर्ड ऑयल आनी प्रीमियम ह्या सारक्या हेर कंपन्यां आड अशीच कारवाय चालू आसा। असल्यो फटीच्यो जायराती करून ह्यो सगळ्यो कंपन्यो लोकांक फटयतात अशें सरकाराचें म्हणणें आसा। फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड कायद्याच्या 24 कलमा खाला ह्यो केसी घाल्यात अशें केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारीन खासदार शांताराम नायकाक सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एमपीटीचो बर्थ नंबर 11चें खाजगीकरण करपाक एमपीटीच्या कामगारांनी खर विरोध केला। एमपीटीच्या बोर्डाची बसका चालू आसतना कामगारांनी गेटीचेर निदर्शनां केली। 11 नंबराच्या धग्याचें खाजगीकरण करचें न्ही अशी मागणी करपी निवेदन बोर्डाच्या सगळ्या वांगड्यांकय भेटयलां। केंद्रीय मंत्र्याकय निवेदनां धाडल्यात। बर्थ नंबर 11 गॅमन इंडियाक दिवपाचें थारायलां अशी म्हायती युनियनाक मेळ्ळ्या। एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार 7 वर्सां जाली आमी बर्थ नंबर 11 वांटोवपा पळयता। हायकोर्टान म्हणलां थिंगा कोळशाचो पोल्युशन जाता तेन्ना थिंगा मॅकनायज करा म्हणून, तेणी प्रायवेटायज करा म्हणून खंयच म्हणोंक ना। हेजेर प्रायवेटायजेशनाचेर आमी कोंत्र आसा। सद्याची परिस्थिती कोळसो आनी आयर्न ओर बंद जाला म्हणून 3-1 म्हयनो जाले आतां आमच्या वर्कराक पगार दिवपाक मॅनेजमेंट पयशे ना म्हणटा। जरी तर तेंचे कडेन आतां 3 म्हयन्यानूच पयशे ना तर येता त्या 20-22 वर्सां ह्या वर्करांक ते पोसतले कशे? Sir, I'll tell you, earlier privatization was done because those berths were masonry berth, and amount required for was 450 crore per berth. So we never had that much big amount. So we thought somebody is coming and he's repairing also, and he's going to be there for 30 years. And at that time, 6 berths were with us. Now we are preparing for even legal battle. So we have to gather all the papers, board resolution, and for legal battle we have to give all these papers. काल मुर्मुगांव पोर्टसान गॅमन इंडिया हो बर्थ नंबर 11 जो आसा हो प्रायवेटायजेशन केल्लो दिल्लो आहा आनी हेका लागून अबाउट 400 सुमार वर्कर आमचे इफेक्ट जातले। भ्रष्ट आमदार, नगरसेवक आनी पंचांक लागून गोंयांत वता वता थंय बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यात। भायल्या लोकांनी गोंय काबीज केलां। शारांतल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो मोडून ह्या लोकांक पेडणे, सत्तरी आनी सांगे सारकेल्या वाठारांनी धाडचे अशी मागणी नीज गोंयकार संघटनेन केल्या। मिडिया परिशदेक तांचे बरोबर काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो। तर भायले लोक कामां आहात तेजें कारण जावन आसा हो एमजीपीचो सरकार दयानंद बांदोडकराचो। तेमी गोंयकारांचेर एक व्हडल्यांत व्हडलो इनजस्टीस केला। आमचो डिमांड जावन आसा, we demand that all illegal houses constructed by encroachment in the city, towns, in the harbour area, Zuarinagar and other industrial places should be demolished, and the occupants provided land at market rates in the taluka of Pelne, Satari and Sange. And so we ask the present day government to start thinking about the Goans. None of the governments, successive governments never showed any interest to uplift the life of the Goans. गोंयकार तारवार गेले, भायले गांवां गेले, आपलें जिवीत गोंयकारांनी गिरेस्त केलां। सरकारांनी गोंयकारांक वयर काडपाक केली कांयच केलें ना। म्हणजे सबसिडी दिवपाचें, पयशे दिवन लोकांक युजलेस करपाचें काम मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान हातीन घेतलें। पर्रीकाराच्या सरकारा लागीं आमी मागतात की जितली एनक्रोच जावन घरां बांदल्यात इन पेंजीम, मारगांव, म्हापसा, पोंडा जावं ते जुवारीनगर और इन द हार्बर एरिया आनी दुसऱ्या जाग्यांनी जी एनक्रोच जावन घरां बांदल्यात ती सगळीं मोडपाची
आनी ह्या लोकांक मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान तांकां पेडणे सतारी आनी सांगे ह्या तालुक्यांक जागे दिवचे पूण ते जागे मार्केट रेटीचे प्रेसान तेम चोरी केल्यात म्हणून चोरी करून जमीन गेल्यात म्हणून तांकां रिवॉर्ड करचें न्हय पूण ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड दे शूड बी गिवन अ लँड सो दॅट दे कॅन बिल्ड देयर ओन हावस बट एट अ मार्केट रेट. मोयणीचे अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉसेसांव चर्चीची नोवेनां बेरेस्तारा सावन सुरू जाल्या. अंदूचें वर्स भावार्थाचें वर्स म्हणून मनयतात अशें फादर सिंप्लिसियान फेर्नांडीसान सांगलें. ते निमतान गांवांतल्यान व्हडलें पुरसांव काडलें. आज आमी हें प्रोसेशन काडटा पुरसांव भावार्थाचें कशें कित्याक अंदू ओरोस भावार्थाचें ओरोस आनी भावार्थाच्या वर्सान सगळो आमचो गांवचो लोक फुडें सरला आनी वाड्यांनी भावार्थाची संभरवणी करपाक आनी हे भाशेन वायटाचेर आनी सगळे नश्टाचेर जैत व्हरूंक साबिरमांचे आसऱ्याकाल सगळीं एक आवयचीं भुरगीं एकाच बापाचीं भुरगीं एक भावार्थाचीं कशीं बराबर जियेवन एकवट करचे खातीर हें पुरसांव तीं आज काडटात आनी ह्या पुरसांवांक तीं भावार्थाचे तकटे घेवन आपण अभिमानान आपलो भावार्थ परगडटात आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दितात. ह्याच खातीर आज पयल्या दिसाक आमचे नोवेनाचें सायबिणमाचें नोवेन आनी अंदू आमी 375 वर्सां हे देव मंदिरांनी संभरमता तेन्ना आमी अभिमानान हें पाडूंक देव मंदिर देवाचें आमकां एक वोट देणें आनी देव मंदिरा खाल आमी देवाची वाट टांगता सासण जिविताची सुरगीची वाट टांगता म्हूण आमी संभरमता. 8 दीस नोवेन करून 9 दीस आमी पाडून 10व्या दिसाक वोट परब करतले तेन्ना आमी आमचो भावार्थ अदीक दबाज्यान परगडटले. घेवया एक विसव.